पोन्ने गोयच्या सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या कुडीचो दर्शन सुवाळो आयतारा सोंपलो। हजारांनी भाविक आनी शेकड्यांनी पाद्र्यांच्या हजेरेन गोयचे सायबाची कूड बॉ जीजस बासिलिकांतल्यान परत से कॅथेड्रलांत व्हरून दवरली। 45 दीस चलिल्ल्या सुवाळ्यान 50 लाख लोकांनी गोयच्या सायबाच्या कुडीचे दर्शन घेतले। दर 10 वर्सांनी जावपी हो दबाजो पुराय यशस्वी जालो म्हूण सरकार आनी चर्च म्हणटा। फुडलो दर्शन सुवाळो वर्स 2024 जावपाचो। गोयच्या सायबाच्या कुडीचे प्रदर्शन आयतारा सोंपले। सेंट फ्रांसिस झेवियराची कूड सा कॅथेड्रलांत व्हरून बॉ जीजस ऑफ बॅसिलिकांत व्हरून दवरली। समारोप सुवाळ्याक हजारांनी भाविक आशिल्ले। पुलिसांनी खासा बंदोबस्त दवरिल्लो। My dear sisters and brothers, we have prayerfully walked with the relics of our saint, our Goinzo Sahib, and we are now gathered here to celebrate the concluding Eucharist of the 17th exposition of the relics of Saint Francis Xavier. The last 6 weeks have been a time of God's grace for us to renew and strengthen our faith in God, drawing inspiration from the life of Saint Francis Xavier. It is my joy and privilege to extend a warm and hearty welcome to all of you to this concluding Eucharist. Francis for all of us, a living and dynamic example of announcing the joy of the gospel in our daily life with courage, faithfulness and sacrifice. At the end of this Holy Mass, I will impart the solemn apostolic blessing as a sign of fatherly solicitude and affection of Pope Francis for all of you and those who follow us through the media. 22 नोव्हेंबराक सुरू जाल्लो हो सुवाळो 45 दिसांनी आयतारा 4 जानेराक सोंपलो। गोयच्या सायबाची कूड राखपा खातीर कडक पुलीस बंदोबस्त आशिल्लो। समारोप सुवाळ्याक गोयचो आर्चबिशप फिलिप नेरी फेर्राव आनी हेर बिशप आसले। मिशन टू जापान ही फादर एलनाची DVD ह्या वेळार प्रकाशित केली। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। खुद्द मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात मोठ्या आवाजान राती उसरा मेरेन पार्ट्यांचो धुमाकूळ चल्ला। मोर्जेचे रशियनांनी प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाचे प्रदूषणाचे नेम खुट्याळाक मारल्यात। पुलीस कांयच करिनात म्हूण मोर्जेकारांनीच निमणे शेनवारा राती रस्तो आडावन पार्टी बंद उडयली। थळाव्या राजकारण्यांच्या आशिर्वादा शिवाय असली कापासदाद कोण करपाक शकना म्हूण लोकांचो आरोप। शॉकात करपासारखी गजाल म्हणल्यार पार्टी आडावपी मोर्जेकारांचेरूच पुलिसांनी FIR घाला। गृह खाते सांबाळपी मांद्रेचो आमदार आणि मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार मात नेम सोडून चलिल्ल्यो रेशिनांच्यो पार्ट्यांचो धुमाकूळ बंद करपाक ताच्याच मतदारसंघातल्या लोकांक रस्त्यार देवचें पडटा। मांद्र्या मोर्जे वाठारांत मध्यराती मेरेन मोठ्या आवाजान पार्ट्यो चलतात। लोकांनी पुलिसांक फोन करून पळयलो तरी वरांची वरां पुलीस येनात। उपजिल्हाधिकाऱ्याक फोन केल्यार ताकाय पडिल्ले ना। निमणे लोक चाळवलो। जशें की जाणटे मनीस आसात तांकां न्हिद मेळनात, विद्यार्थी आसात तांकां अभ्यास करपाक मेळनात। ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी सरकारच्या निदर्शना हाडून दिल्यो, पण सरकारच्या मार्गातून कसलोच प्रयत्न जालो ना ह्यो पार्ट्यो बंद जावपाक। हायकोर्टाच्या निर्देशाप्रमाण सरकारान केल्ले ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण कमिटीचो वांगडी प्रसाद शहापूरकारान हे पयलीं कितलेशेच फावट पुलीस आनी जिल्लोधिकाऱ्या मेरेन रशियनांच्या पार्ट्यांच्यो कागाळी पावयल्यात, मात कोणूच जागमाग करिना। खुद्द मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघातल्या लोकांक वाली ना। ही सगळी निवेदनां जी केल्यात ती 10 जाल्या उपरांत केल्यात आणि तरी सुद्धा कोणाचाच आमचेर हेचेर बंधन ना। डेप्युटी कलेक्टराक सांगला, मेंबर सेक्रेटरीक सांगला, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक सांगला, कोण एक लक्ष दिवपाक तयार ना। आमच्यो न्हिदो तूं काबार करनाका। सगळ्या ऍडमिनिस्ट्रेशन सरकारी यंत्रणेक सांगून आमी थकलो आणि आता आमी निर्णय घेतला की हो प्रकार मोर्जी बंद जावंक जाय। इतले सगळे जाले ते जाले। शॉकात करपासारखी गजाल म्हणल्यार पुलिसांनी पार्ट्यो करतल्यांचेर कारवाय करपाची सोडून प्रदूषण नियंत्रण कमिटीच्या वांगड्या सयत मोर्जेकारांचेरूय FIR घालो। मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण 11 जाणांचेर पुलिसांनी FIR घाला। मोर्जेचे मॉस्को जातले म्हूण खासदार शांतारामान निकतोच मुख्यमंत्र्याक तोमणो मारिल्लो। मोर्जेत रशियनांच्या पार्ट्यांचो धुडगूस लोकांक नित्याचो जाला, मात तांकां धाक दाखोवपाचो सोडून पुलीस मोर्जेकारांचे तोंड बंद करपाक उठल्यात, ते बी खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघात। प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर। विराम।